Beloved brothers and sisters, on the day of Venerable Agnello, our theme is Venerable Agnello inspires us to be pilgrims of hope. At the beginning of this Jubilee year, our late Holy Father, Pope Francis, encouraged the Holy Church to journey with hope. Hope does not disappoint. These words of St. Paul to the Romans are a motto to hold and live by. On life's journey, when we encounter trials, we often get desperate and live as if without hope. But those who trust in the Lord live with hope and can move forward through trials patiently. Hope gives the courage to forge ahead in life. Venerable Agnello, a man of hope, fixed his gaze on the kingdom of heaven and walked the path of sainthood. Inspired by his example, we pray for the grace to journey through life with hope. As we participate in this celebration, we sincerely pray that the Holy Church may in the near future officially proclaim Venerable Agnello a saint. प्रीतीच्या भयणी भावानो, मान्यवत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा 98th डेथ एनिव्हर्सरी आमचो विषय आसा जिविताची यात्रा बरवशान करूंक मान्यवत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सोर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बरवशान करूंक उलो मारलोलो. बरवसो आमकां फोटोयना ही बागेऊन पावलुची रोमकाराक बरयलोली चिठीन मेळटली उतरां नियाळूंक आनी जिवूंक ताणें पवित्र सोबेक फरमायले. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बरवसो नासलोली पोरी जियेताव. पूण जी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती बरवशान जियेतात आनी कोस्टा अडचण्यांक खालचीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बरवसो तांकां फोटोयना पूण सासनीक जिविताची खात्री दिता. मान्यवत आग्नेल बरवशाचो मनीस देखून सोर्गीच्या राजाचेर नदर तिरावून बाग्युंतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बरवशान चलूंक त्रिएक देवाची मोजत मागुया. पवित्र सोबेन मान्यवत आग्नेलाचे बागिवतपण ओळखून ताका बेगीनूच सांत मन परगटूंक आमी कोतकोत्यान मागुया. एरन आणि अनाइटा फर्नांडिस मायना कुर्तोरी, दिनवासनीचे मिस बेटोयता अलिटा आणि वॉटनीस दिकोस्ता द्रामापूर, देवाक दिनवासता आणि बोरी भलायकी मागता डॉमनिक वालेस आगासाई, आपल्या जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता लेरॉय हॅरी दा कोस्ता माचोद्दा, लग्नाच्या वार्षिक दिसा देवाचो आशीर्वाद मागता आग्नेलो मार्किस आणि सिल्विया वाज सिरिदाव, डॅनियल कुटिनो जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता डेन्सिल कुटिनो नावेली, दिनवासनीचे मीस बेटोयता बेला गोम्स शांदोर, मेवलेल्या उपकारा पासत मानेवत आग्नेलाक दिनवासता एडविन कमेलो आणि अनिता डेकोस्ता जुवारी, एंजल डिसूजा जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता मारियो डिसूजा मोलकोर्ने, आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बोरी भलायकी मागता सेंड्रा फर्नांडिस आणि एनालिस बरेटो नवेली, केजिया आग्नेलिया वाज जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बोरी भलायकी मागता कॉन्सेसांव वाज सेरावली, दिनवासनीचे मीस बेटोयता रेमन आणि सुकोरिना सिमोयस बेतूल, देवाक दिनवासता आणि बोरी भलायकी मागता बॉनी आणि एव्रिल बरेटो नुवे, एनेली सुआरिस जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता साल्वोसांव मोंतेरो गोवा वेल्ल्या,
एल्सा मारिया करवालो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता वेलविशर बोगमालो. लग्नाच्या वार्षिक दिसा देवाक दिनवासता मेल्झिनो आणि जेसिला लुकस कोर्ताली. आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता आग्नेलो डायस आसनोरा. आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता ओलांड्रा एन रोसा सांस्तेव. मागलोले सगळे उपकार फावो जाले म्हूण देवाक दिनवासता नेसेबियो आणि विएना आफोन्सो सांस्तेव. देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता आउरिया फेर्रांव सांस्तेव. सावियोला de Souza जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता रोहन de Costa आणि फामील सेंटा क्रूज. रेजिना डिलिमा जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता डेरिल डिलिमा सेंटा क्रूज. मेवलेल्या उपकारा पासत देवाक दिनवासता सेल्विन कोरियाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी आणि गोराब्याक बरी भलायकी मागता मॅक्सन आणि सेल्सी रॉड्रिगीस आगासाई. क्रिस्टन आग्नेलो de Souza जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता पेद्रो de Souza जुआरी. किएरा क्वाड्रोस जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता ब्रेंडा क्वाड्रोस पेंजिम. आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता फेलिक्स आग्नेलो रॉड्रिगीस आगासाई. भुरग्याचे देणे मागता डेरिल डिलिमा आणि लोरेटा फेर्नांडीस सेंटा क्रूज. दिनवासनेचे मीस भेटोयता मारिया आणि एडवर्ड फेर्नांडीस मायना कुर्तोरी. देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता आग्नेलो वाज नागोआ पिर्नी. देवाक दिनवासता बरी भलायकी आणि जायरस आग्नेलो कार्दोजो आपल्या नातवाक सांबाळ म्हूण मागता आंतोनेत कार्दोजो रिबांदर. देवाक दिनवासता बरी भलायकी आणि एल्टन झेवियर कार्दोजो सांबाळ म्हूण मागता एंड्रोविन आणि मेलिसिया कार्दोजो शांदोर. नॉर्मल आणि बरे भाशेन डिलिव्हरी जावन चेनाया कार्दोजो ह्या भुरग्याचे देणे फावो केले म्हूण देवाक दिनवासता हेन्झिल आणि ब्लाजिया कार्दोजो रिबांदर. आनिका ग्रेशियस भुरग्याचे देणे मागता मारिया ग्रेशियस आगासाई. देवाक दिनवासता फामिलीक बरी भलायकी आणि जुलियानाक काळजाच्या दुयेंसांतली पेकोवणी मागता आंजेलो कोएलो आजोसी. देवाक दिनवासता आणि फामिलीक बरी भलायकी मागता मारियो सुआरेस रिबेलो मार्गांव. फामिलीक बरी भलायकी मागता पपेचुआ कोलासो नुवे. लोरेन्सो फेर्नांडीस आणि फामिलीक बरी भलायकी आणि मारियोची कोर्ट केसीचो निकाल बरो येवंक मागता लोरेन्सो फेर्नांडीस मांदूर. आपल्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आणि बरी भलायकी मागता लेन्सा लुईस बोरी. सामायरा सिमोनी आणि समेला बरी भलायकी मागता सांतानो ग्रेशियस आजोसी. देवाक दिनवासता आणि फामिलीक बरी भलायकी मागता जॉयलीन सांकेली. सगळीं उबी रावया आणि सुरवातीचें गीत गावया. Bapa sorgawenya Tuji murgi ekdai salyam Ekat smonya Ekat skansam Tuji mukarami Eta Ekat smonya Ekat skansam Tuji mukarami Eta Luka wondon noman koru Tujakar zak sotos diucap Ekat smola Ekat skarsam Luce mukarami Eta Ekat smola Ekat skarsam Luce mukarami Eta
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानेवोत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाचीक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक मानेवोत आग्नेल आमकां नमुनो. ह्या उत्सवाच्या वर्साचे सुरवातेक आमच्या सोर्गेस पाप साहेब फ्रांसिस्कान पवित्र सोबेक जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक उलो मारलेलो. बोरवासो आमकां फटयना. ही बागिवंत पावलुची रोमकारांक बरयलेले चिटीन मेलटोली उतरां नियालूंक आनी जियोंक ताणें पवित्र सोबेक फरमायले. क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे बोरवासो म्हणल्यार देवान केल्ल्यो बासावण्यो देव शार्ती पावयतलोच म्हूण तिरायेन सोत मानप. जिविताची यात्रा चलतना अडचण्या आकांताक सांपडून आमी निराशी जाताव आनी बोरवासो नासलोले परी जियेताव. पूण जी सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतात ती बोरवाशान जियेतात आनी कोश्टां अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक पावतात. बोरवासो तांकां फटयना पूण सासणीक जिविताची खात्री दिता. मानेवूत आग्नेल बोरवाशाचो मनीस देखून सोर्गीच्या राजाचेर नदर थिरावन बागिवतपणाचो रस्तो चलूंक पावलो. ताचे देखीन आमी जिविताची यात्रा बोरवाशान चलूंक त्रियेक देवाची मोजत मागुया. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना पवित्र सोबेन मानेवोत आग्नेलाचे बागिवतपण ओळखून ताका वेगळी साथ म्हूण परगटूंक आमी खोतकोत्यान मागुया. आनी जितले पावटी जिविताची यात्रा बोरवशान करूंक आमी चुकल्यो ताचे दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागुया. आनी आमी सगलीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारून बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पास सोद बागिवंती सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
Jesu Chrysta, Babacia एकल्या पुत्रा, सुम्यारेवा देवाचे शेले, तू संसाराचे पाप काढाय, आमची तू बापाच्या उचल्यात बसलाय, आमचे मागे ऐकून महिमा देवा, उत्सर्गी आणि शांती राजा इष्टा संसारी, इत्या पवित्रात्म्या सागाती, देवा बापाची मोहिमे Jesu Chrysta. Eklos tu powi, eklos tu Ishmor, eklos tu Pormeshor. Moima Deva, Ussorgi ani Shanti, Raja Ishta Sansari. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, तुझे पवित्र सोबेच्या सेवकांनी येराकडची चाकरी करून घेवची न्हय म्हूण, पूण ताणेंच येराची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलें. तुजे पवित्र सोबेच्या मुणयारांक तांच्या कामांत सुडसुडाय आनी भोलेपण आनी मागण्यांक तिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीकपण जोडलां देखून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवा आनी आमचे मदें शांती जाल्या. जेजूकूच लागून आमी आसांव त्या कृपेच्या बेसार भावार्था वरवीं पावूंक आमकां फावो जालां. आनी देवाचें वैभव आमकां मेळटलें म्हूण बरवासो धरून आमी मुरगट्टाव. तितलेंच न्हय, दुमड्या मदेंय आमी मुरगट्टाव, कित्याक दुमड्या थावन सोंसणिकाय उपजता. सोंसणिकाय वरवीं आमची तपासणी जाता आनी तपासणे वरवीं बरवासो उत्पन्न जाता म्हूण आमकां वळख मेळ्ळ्या. बरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिलोल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या वतम्यांक. परत म्हणया. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या वतम्यांक. तूं एकलोच म्हजें खडप, तूं एकलोच म्हजो थारूक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो, तूंच म्हाका तीरगोट करताय. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या वतम्यांक. सर्वेस्पराच्या गोपान शांत राव तूं म्हज्या वतम्यांक. तो एकलोच म्हजो सदां बरवासो आनी विश्वास. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या वतम्यांक. देवाच्याच हातान आसा म्हाका मान आनी तारण. तो एकलोच म्हजें खडप. देवाक हांव शरणा येतां. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या वतम्यांक. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सगळे सर्वेस्पराच्या काळजान. जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या वतम्यांक. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया.
Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zoi, zoi. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात संवसार रचतल्याक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, zoi, zoi, sorvesporak. Sorvesporak, sorvesporak, zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचें काळीज उसांपोळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरान पुस्कोळ सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हणून तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यांत. आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणात. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणा जातली हांव. जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा नियाळ करूंक आमी जो विशय घेतला, जिविताची यात्रा बोरवशान करूंक मानेवोन थागनेल आमकां नमुनो. आमी दर एकलीं ह्या संवसारान जियेता ती यात्रेकारां. आमची यात्रा आमी करता. आनी यात्रा कित्या खातीर करता? ही यात्रा आमकां खंय पावयतली, ही यात्रा आमकां खंय व्हरतली, हाचो जबाब ह्या नियाळांतल्यान आमी पळोवया. एका दिसा एक पादविगार आपल्या दोतोनीच्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक शिकोवन दिता आसतना सांगोंक लागलो, आमी सगळीं जाणां ह्या संवसारांत यात्रेकारां, आमी वाट चलता. आनी एकल्या सुपुल्ल्या भुरग्यान हें आयकून पादविगाराक विचार केलो, फादर, आमी यात्रेकारां कशी वाट चलता जाल्यार ही वाट आमकां खंय पावयतली, हे वाटेचो शेवट कितें? आनी तेन्ना पादविगार म्हणोंक लागलो, हे आमचे यात्रेचो शेवट सुर्गेचें राज्य. हे आमचे यात्रेचो शेवट सुर्गेचें राज्य. आनी देखून आनी एकट्या भुरग्यान विचारलें, फादर, आमकां सुर्गेच्या राज्या विशीं थोडें कितें सांग. आनी पादविगार बारीकसाणेन ह्या भुरग्यांक सुर्गेचें राज म्हणल्यार कितें, आमी कशे भाशेन तें जोडून घेवंक जाता, हें बारीकसाणेन भुरग्यांक सांगलें. आनी ही शिकवण दिल्या उपरांत पादविगारान म्हणलें, आतां हांवें कितें सांगलां तें भुरग्यांक समजलां जाल्यार पळोवया. आनी म्हणलें, कितले जाणांक तुमकां स्वर्गार वचूंक जाय, मातशें हात वयर काडात. सगल्यांनी हात वयर काडलो. एकले फाटल्यान जे भुरगे आसले, पादविगारान पळयलें, एकलेच भुरगें हात वयर काडिनासतना आसा. फुडें पादविगाराक दिसलें हांवें कितें विचारलोलें तें आयकूंक येवंक ना आसतलें. परतून विचारलें, कितले जाणांक तुमकां स्वर्गार वचूंक जाय तें हात वयर काडात. आनी सगल्यांनी हात वयर काडलो. परतून तेंच भुरगें हात वयर काडिनासतना ओगीच आसा. पादविगार त्या भुरग्याशी गेलो आनी म्हणोंक लागलो, बाय, तुका स्वर्गार वचूंक नाका. आनी ह्या भुरग्यां म्हणोंक लागलें, फादर,
दोतोन सुट्टाच ना मामीन सांगला आनी खंयच वचो नाका सोमतेच घरा यो. मामीन सांगला सोमतेच घरा यो. मामीचें घर आमच्यांनी म्हणूंक जाता हो संवसार आमी जी यात्रा करता ते आमकां मामीचें घर. पूण ते घराची यात्रा करून आमकां डॅडीच्या घरांत वचपाची गरज आसा. दर एकल्याक आमकां दर एकल्याक डॅडीचें घर आसा, सुर्गेचें राज. देखून ह्या संवसारांत जियेतना आमची यात्रा कशी आमी करता तें म्हत्वाचें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन अशें सांगता, देवाची मोहिमा आमकां मेळटली म्हूण बोरवोसो धरून आमी मुरगोडटा. देवाची मोहिमा आमकां मेळटली म्हणून बोरवोसो धरून आमी मुरगोडटा. देवाची मोहिमा म्हणजे सुर्गेचें राज्य. आनी संवसाराची यात्रा सोंपतूच जरी तर हांवें आनी तुवें ही यात्रा बोरवोशान केल्या जाल्यारूच म्हाका आनी तुका एका दिसा मामीच्या घरांतली यात्रा सोंपोवन डॅडीचें घर फावो जातलें, सुर्गेचें राज्य फावो जातलें. पूण आमच्या दर एकल्याच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना जिवीत आमकां जायतें कितें शिकोवन वेता. जिवितांत आमी जायत्यो आडखळी अणभवता. जिवितांत आमी जायतीं आव्हानां पळयता. जिवितांत आमचें जायतें दूख भितर सरता. जिवितांत आमचें जायतें वायट भितर सरता. जिवितांत पिडा येता. आनी असल्या वेळार कितें दिसता देव आसा, बोरवोसो आलता. जायते फावटी बोरवोसो आलता. आनी देखून आयच्या पयल्या वाचपांतूच भाग्योन पावलो आमकां उगडास करून दिता, जो देवाचेर विस्वास दवरून जियेता, जो देवाचेर बोरवोसो दवरता तो मनीस केन्नाच फटोवचो ना. बोरवोसो आमकां फटयना. देखून तुज्या जिवितांत पिडा आसा, देवाचेर भावार दवर. तुज्या जिवितांत आडखळी आयल्यात, देवाचेर भावार दवर. तुज्या जिवितांत वायट भितर सरला, देवाचेर भावार दवर. ह्या बोरवोशान जियेतलो तेन्ना तुजी यात्रा अर्था बरीत आनी फळादीक जावन जें कितें तुका देवान बासायलां तें दुबाव विरेंत तुका फावो जातलें. आनी देखून आमी पाद आग्नेलाच्या नोवेनांनी वांटो घेता तेन्ना नोवेनाच्या वेळार आमी जायत्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आयकता. जायत्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आयकता. फादर, आमच्या जिवितांत जायतें वायट आयलोलें, आमच्या जिवितांत जायती पिडा आयलोली. पूण एक बोरवोसो कसो जेन्ना हांवें नोवेनांत वांटो घेतलो तेन्ना म्हाका दिसलें म्हजें जिवीत परतून नवें जावंक शकता. घोडेक म्हज्या हातांत आसा तें तुमकां पयस आसा तांकां दिश्टी पडचें ना. मुखार आसा तांकां दिसतलें कितें पाद आग्नेलाचो रेगिस्ट आनी दुसरें कितें पाद आग्नेलाच्या फोंडाची माती. जायतीं जाणां आमी हांगा येतात तांकां ह्यो वस्तू घडये आमकां बोरवोशाच्यो खुणा जाल्यात आनी देखूनच आमी येता पाद आग्नेलाच्या पांयाशी. ह्यो वस्तू आमकां हो रेगिस्ट जायते फावटी फोंडाची माती लेगून. देखून जायतीं जाणां आपलो अणभव सांगता आसतना अशें सांगतात, फादर म्हजो घरकार वाचपाची गॅरंटीच नासली, दोतोरान सगळें सोडून दिलोलें. असल्या वेळार कोणाक कळो नासतना उदकांत इल्लीशी माती घालून हांवें दिली आनी जो मनीस पोत्तून उठ्ठलो म्हणून गॅरंटी नासली उठलो फादर पोत्तून. बोरवोसो. फादर म्हज्या पुताक एक्सिडेंट जाल्लो, दोतोरान सांगलें आनीक आनी वाचोंक शकना. असल्या वेळार पाद आग्नेलाचो रेगीस घेतलो. हॉस्पिटलांत आसतना ताच्या आंगाचेर हांवें ओडलो. बरो जालो फादर. असले जायतेच अणभव आमच्या जिवितांत आमी पळयता आनी ह्यो ल्हान खुणा आमी भावार्थान आनी विस्वासान आनी बोरवोशान मागलें. देखूनच पाद आग्नेला उदेशी देवान आमकां फावो केल्ल्यो. तुमचे जायते जिवितांत असले अणभव आसतले. आनी देखून गरजेचें कितें आमच्या जिवितांत असलें वायट येता तेन्ना, पिडा येता तेन्ना
वा आमी कसल्या अपसयेगाक सापडटा तेन्ना एका वेळार दिसता आनीक आनी बरवसो ना, पूण देव बरवसो दिता. घोडे आयज आमकां 5 आज्ञाला वरवीं बरवसो दिता. आनी देखून कशे भाशेन आमी बरवशान जिवंक जाता हें आयचें शिव वर्तमान आमकां शिकयता. थोड्योच वस्तू जेजू आपल्या शिसांक सांगतना अशें म्हणटा, देवाचेर भावार दुरात. पयली वस्त तुज्या जिवितांत वयर सकयल जालां, पिडा सगळें आयलां. जेजू म्हणटा आपल्या शिसांक देवाचेर भावार दुरात. आनी 5 आज्ञालान हेंच शिकयलें. ताचेशी येतोल्यांक सगल्यांक पयले सुवातेर देवाचेर भावार धरून जियेयात. आयज म्हाका आनी तुका देवाचेर भावार्थ आसा, देखूनच आमी सगळे हे सुवातेर एकठांवल्यात. हो भावार्थ थीर करूंक वावरुया. दुसरे सुवातेर शिव वर्तमानात सुरवातेकूच जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमची काळजां उचांबळ जावं नये. तुमची काळजां उचांबळ जावं नये. आयज आमच्या जिवितांत उचांबळाय भितर सरल्या वेगवेगळे तरेन. आमच्या फॅमिलींतलो कोण बरो ना, म्हज्या जिवितांत पिडा आसा, म्हज्या जिवितांत प्रश्न उप्रासल्यात, म्हज्या जिवितांत आडकोळी आसात, हे उचांबळायेन हांव जियेतां. आनी जेजू कितें म्हणटा शिसांक, तुमची काळजां उचांबळ जावं नये. हांव आसां तुमकां, देवाचेर भावार धरून जियेयात. आयज तुज्याय जिवितांत उचांबळ आयल्या जाल्यार देवाचेर भावार धर आनी देव सगळें सारकें करतलो. ह्याच विश्वासान, ह्याच बरवशान आमी दोरेकलीं जिवया. तिसरे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता. म्हणजे ह्या संवसारांत तुमी यात्रा करता, ती यात्रा सोंपतली आनी हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता. सुवात तयार करूंक वेता. ही सुवात सोडून घेतलो जाल्यार पयले सुवातेर तूं आनी हांव तयार आसूंक जाय. आनी कशी तयार आसूंक जाय? देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास धरून. आनी तेन्ना जेजू ही शिकोवन दिता आसतना त्या शिसां मदलो एकलो तोमास ताका म्हणटा, सायबा तूं खंय वेता तें आमी नकळो जाल्यार वाट आनी कशी जाणा जातलें हांव. तूं आमकां खंय व्हरोंक सोदता, वाट आमी कशी जाणा जातलें हांव. आयज जायतीं जाणां आमी न्हू आमच्या जिविताची वाट सांडल्या. आमची यात्रा करता आसतना बरवसो तुटला. आमची यात्रा करता आसतना देवाक आमी पयस दवरला. आनी तोमास कितें म्हणटा, आमी वाट कशी जाणा जातलें हांव. आमकां वाट खबर ना. आयज आमची दर एकल्याची गोत जायते फावटी तशीच जाल्या. आमकां वाट खबर ना, आमी वाट चुकल्या. आनी जेजू कितें म्हणटा, वाट हांव, वाट हांव. देखून जेजूक सांगाता घेवन चलतलीं तांच्या जिवितांत सगळें बरेंपण येतलें. तांच्या जिवितांतलो बरवसो हालचो ना. तांकां स्वर्गीचें सूख फावो जातलें. आनी देखून आमी म्हणटा, 5 आज्ञालोय आमकां दर एकल्याक असलें जिवीत जिवंक नमुनो जालो. ताचे लागीं कुमसाराक येतालीं तांकां एके भाशेन पातकाक लागून सगळेंच काबार जाता अशें दिसलोल्या मनशाक ताणें पोत्तून कुमसारा उदेशी बरवसो दिलो. आपल्या प्रवचना उदेशीं जायत्या जाणांचें जिवीत बदल्लें. आपल्या सेवे चाकरेच्या जिविता उदेशीं जायत्या जाणांक बरवसो दिलो. आयज म्हाका आनी तुका हेंच करूंक आपयल्यात. आयज ताचो उगडास करता आसतना ह्या नोवेनाक, ह्या ताच्या दिसाक आमी मिसांत वांटो घेतना आमकां दर एकल्याक हीच कृपा मागुया. देव आमकां वेगवेगळ्यो खुणां दिता. देव आमकां आमच्या जिवितांत बरवसो उत्पन्न करूंक आपयता. तर असल्या वेळार आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत घालून 5 आज्ञाल जियेला तशें आमी दुसऱ्यांकूय बरवशाचीं मनशां जावंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेक क्रिस्ती भावार्थाची तत्वां शिकयतना
जिवितांत येतोले आटे वाटे आनी अन्यायांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आनी जिविताची यात्रा बोरवाशान करूंक शिकयल्या पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मागुया. सगळ्या देशांच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. देसा मदें उपरासतल्या प्रोश संवाद करून सुटावे करूंक झुजा मोळां सोपूंक आनी सगळ्या संवसाराक शांतीची किरणां फागूंक फावो ते उपाय तांणी घेवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. मान्यावंत आग्नेलाच्या सांत कॉर्नरा खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेन ताचें बागीवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच बागीवंत म्हूण परगोटूंक मागतना आमी सगळ्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन बागीवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. मान्यावन आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशीच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गोराब्याचेर देवान आपलो उपोट बेसांवां ओतयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. मान्यावंत आग्नेलाच्या भक्तां आनी आमा सोमेस्तां पासत मागुया. जिविताचे यात्रेंत जेजून बासायलेल्या सोर्गीच्या जिविताची आशा धरून आमी बोरवाशान पावल मारूंक आमकां शिकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्यात ती मागणी दयेन आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मोच्या बाबा भयणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात.
तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सडरेस्पोर मानून घेवं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. ताची दीक घेवन पवित्र सोबेच्या सर्व मुणयाऱ्यांक खालतेपणी दुसऱ्या पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बळी करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी सर्वेस्वर तुमची सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे एकठांय करून आमी तुजी वाखाणी करता. Sorvespor tu, sorgani संसार ओला तुझ्या मोहिमेवा, उसवर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येतात आता सोय, उसवर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. Jesu आमी उडो काटा, आनी काशीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवाने सो, आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकी पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा, सिमिया आमचे आदारी गवली बापा आनी सगल्या यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोवांसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूद कोर. तांकां जे सागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कोर.
आम्हा सोमेस्तांची ह्या वेदी मुखार जमलेल्यांची तुमच्या इतिहासांची आनी मागण्यांची आपल्या पासत माग म्हटलेल्यांची काजारी जिवितान भुरगें बाळ मागतेल्यांची निस्त्याचो धंदो करतेल्यांची पिडींत आशिल्ल्या सगल्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारी देवाची माई संगती बाग्योन जुजे तिचो पोती बाग्योन धर्मदूता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सगळे आमी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते सगळे आमी सुभागी. सुम्या ते आमचे भितर येवचे म्हाका भावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Tuझे नाव घेता दुःखा मांदिता
सगळी तुका वदना आमचे मोदें राव जेजू मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें बरें सांगता तुया वासा Santa tuya wasa moja nawan ektai salia doga tega sana mode ore Santa tuya wasa tuji kursimu tuje ropimu tuje jemoro आम्ही एक जाता आमचे मोदें राव जेजू मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें बरें सांगता तुया वासा मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां Santa tuya wasa Isami amci वाट चलतां संतोष कश भोगतां तुझे सांगाती आमचे मोदें राव जेजू मोच्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां Santa tuya wasa moja nawan ektai zalia doga tega zaणां मोदें Santa tuya wasa moja nawan ektai zalia doga tega zaणां modeं ore Santa tuya wasa
जेजू आमच्या काळजांत आयलो आसा, इलोसो वेळ ओगेपणान सारुया. आयल्या जेजूक आमी आर्गां दिवया आनी तोच आमचें वाट, सोत आनी जिवीत म्हूण मानून घेवन तो दाखयता ती वाट चलूंक पादगल्या भशेन आमी जावंक त्याच जेजूचो आदार मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सुर्गीच्या खाणान आनी पिवणान दादोशी जावन दिनवाचे काळजान तुका आमी हें प्रार्थना करता. तुजे पवित्र सोबेचे सर्व मुणयारी तुज्या शिव वर्तमानाचे आनी संस्कारांचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवंत परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवं आनी सोमेस्त मनशांक तुजी सोडवण पावं. क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. बसुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमचे मदें आमचे तियात्रिस्त भाव भयणी आसात आनी तांणी जो क्वायर केला तशेंच वाचपां आनी भाट तांची मागणी तांकां आमी येवकार दिता आनी तांच्या बऱ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. ते आमकां खुशालूय करतात, पूण एक जायते तियात्रांनी आमकां बरे संदेश मेळटात आनी तेच बरोबर आमचे कोंकणी भाशेक ते वयर दवरतात. ती उदीक वाडोवंक आनी चोडोवंक ते एके भाशेन झुजतात. थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू एंड ऑल युअर वर्क. तशें आमचे मदें आसा फादर मायरन वास्को फिरगोजेन वावुरता. आमचे मदें आयलो आनी आमचे बरोबर मागणें केलें देखून फादर मायरनाकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या गवळीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तुमकां इतली चुगोट जाणां पळोवन आमी खुशाल जाता आसताना तुमकां पादनचो मोग आसा, पिलार संस्थेचो मोग आसा, देखून तुमी मोगान हांगासर येतात. होच पादग्न्याल तुमकां ओडून वाडटा. आमी संतोशता आनी तुमच्या भावार्था खातीर देवाक आर्गां दिता. थोड्योश्यो कळोवण्यो. आयज संतोशाचो दीस आनी हे गोंयचे आमच्या आर्चडायसीचो सुपुत्र पादग्न्याल स्वर्गवासी जाल्यार आयज 98 वर्सां भरलीं. ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून एकेरीत नोवेनाच्या मिसांनी वांटो घेतला आनीक ताच्या देणे खातीर देवाक दिनवासला. आनीक मानियो दाग्नेलाचे मजतीन एक तरी आमकां स्वयंभावडती मिलाग्र द फर्स्ट क्लास मिरेकल घडोवंक तुमी मागतात आनी मागतली म्हणून आमी रावता. एक परब न्हय, कित्याक तो आजुनूय सांत म्हणून आमी पाचाना, पूण ताचो मोन्नाचो दीस, अ डे ऑफ दाग्नेलो. तर सगल्यांच्या आमच्या पाद्रीच्या, सिस्टरींच्या, ब्रदरांच्या आनी खेरीत भाशेन आमच्या श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान तुमकां एक खुशाल बरीत संतोशाचो दीस हांव दिता. मानियो दाग्नेलाचे मजतीन जायते फावट तुमकां उपकार मेळटात स्टांडो. गरज ते आमी तुमी येवन आमच्या ऑफिसांत आमकां कळोवंक जावं बरोवन हाडूंक जाता. मागीर तुमचे एड्रेस आनी फोन नंबर. आनी जायते फावट स्पेशल केसीस आसतात, सिरियस कितेंय दुयेंस आसता आनी पादांतलो मोगोण तुमी बरीं जातात तेन्ना तो एक्सरे, MRI, दोतोराचें कितें प्रिस्क्रिप्शन आसा तें आमकां दाखोवंक जाय. ते असल्या उपकार जे मेळटात तांचेर आमी अभ्यास करता आनी तो उपकारता जाल्यार आमी ते प्रोसेसाक रोमाक धाडटा. कोंकणी बायबल डायरी 2026 विक्रेक आसा आमच्या इस्टॉलान. आमचे जायते पाद्री मिस्योनार जाल्यात स्टांडो तुमच्या आदारान. आजुनूय जायते भुरगे आसात शिंगतात. कोणाकूय खुशी जाल्यार तांकां तांच्या शिकपान आदार दिवंक, फुलनां पाकळी दिवंक आमच्या ऑफिसान दिवं येता. तशेंच आमचें फादाग्नेल ऑर्फनेज आसा सकयल, थंय गरीब भुरगे आसात, अनाथ भुरगे, तांकांय कोणाकूय खुशी जाल्यार आदार दिवंक तुमच्यांनी दिवं येता. आमचो वारोडेंची इश्ट एक सातोळें आनीक फादाग्नेल स्कॉल मंथली मॅगझीन आमची पिलार संस्था छापून हाडटा. तुमच्यांनी तें घेवंक जाता वा सबस्क्रायब करूंक जाता. जायते मिसांची खबर थंय आसता आनी भुरग्यांक तरणाट्यांकूय एक मार्गदर्शन आसता. पिलारचो कोयंत आनी पादनाच्या जिविता वयर असलीं पुस्तकां आमच्या स्टॉलांत आसात. पिलारच्या संस्थेची ह्या इतिहास आमकां मेळटा. तशेंच पादनाच्या जिविता वयर बरयलेलीं पुस्तकां तुमच्यांनी तें घेवं येतात.
एक धाकटुलें इगोर्जें भितर वयता तेन्ना एक म्युजियम आसा पादलण्याच्यो थोड्यो वस्तू थंय आसात. तशेंच आमचे पिलार सेमिनारीन ग्रावंड फ्लोर पिलार मिशन एक्झिबिशन आसा जे आमचे पाद्री मिसान काम करता. कसलो लोक तो कितें वापरतात, कशें ते रावतात तें सगळें थंय दाखयल्लें आसा. तुमी थंय वचोन नदर मारची. आयज सांजेच्या 8 वाजता पानांच्या दिसाक फादर आग्नेलाच्या इस्कॉलाच्या आंगणांत एक फ्री तियात्र आसा. बरोवचो आमकां फोटो इनाम बरोयणार डॉमिनीक कार्वालो. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण फ्री शो. तुमी जायते जाणांनी उदार काळजान आमकां जायतो आदार दिला. जाय पंडल घालूंक दुसरे वेवस्था करूंक आनी जायते भासांनी एकाच उतरान सगल्यांक तुमकां काळजाचे खोलायकतान पिलार संस्थेच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आनी पादांच्या मजतीन तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. म्हज्या भाव भयणो, आयज डॉक्टर बेंजामीन ब्रागांझा आपले दुयेंत हांवें कितें घडलां तें आमकां सांगता. आमची धूव कार्ला ब्रागांझा पडल्या उपरांत सकयल्या कोण्याक एकदम चड दूख आसली. लेफ्ट पेरेस्थेसिया म्हणटात. सोंसूंक जायना जावन आमी ताका GMCन दोतोराक दाखयलें. थोडो तेंप इलाज करतूच दोतोरान ताका मेजर स्पायन सर्जरी म्हूण एडवायस दिलो. व्हडलें ऑपेरेशन. आमकां भिरांत आयली. आमकां पादाग्नेलाचेर भावार्थ आसा. आमी नोव्हेंबराचे 11 2024 पयल्या नोवेनाक आयलीं. तीच राती एका आमिगान आमकां खबर दिली की मुंबय हॉस्पिटलांत एक बरो दोतोर असलीं ऑपेरेशन करता म्हूण. आमी बॉम्बे गेलीं आनी जरी तर दोतोराक जायतीं ऑपेरेशन आसलीं, दुसरे अपॉयंटमेंट आसले, आमकां बेगीन करूंक जाय म्हूण ताणें 20 नोव्हेंबराचे आयचो दीस तो आमकां अपॉयंटमेंट दिलो. पूण ह्यो ऑपेरेशन करतना जायतें रगत वेतलें, घडये नर्व डॅमेज जातलो, ताका सारकें चलूंक जावचें ना, अलायनमेंट ऑफ L4 आनी S1 घडये जावचें ना असलें जायतें सांगलें. तो दीस मानेव आग्नेलाचो. ऑपेरेशन 12:30 वाजता जावचें आसलें आनी एक एमर्जन्सी आसली देखून तें ऑपेरेशन 3 वरार दवरलें. हांवें मोबायल उक्तो केलो. त्याच वेळार 11:30चे पिलार लायव्ह मीस चलतालें. तातूंत हांवें आनी म्हजे धुवेन भावार्थान वांटो घेतलो आनी सगलीं जीं कॉम्प्लिकेशन्स दोतोरान सांगल्यान तीं पयस करूंक आनी ऑपेरेशन बरे भाशेन जावंक आमी मागलें. 3 वरां ऑपेरेशन जालें. रगत वचूंक ना, नर्वूय डॅमेज जावंक ना, अलायनमेंट ऑफ स्पायन L4 विथ S1 सारकें जालें. कांय त्रास पडूंक ना. दुसऱ्या दिसा म्हजी धूव चलोंक लागली. दोतोर अजाप जाले. ऑपेरेशन केला तो डॉक्टर समीर S. दालवी अशें बरोवन दिता. I quote in English. We are proud to say that the surgery involving metal implants in her spine was uneventful and none of the surgery complications as anticipated ever took place, and the patient began walking the next day miraculously after successful surgery. ही उतरां दोतोराची. देवाक आमी डॉक्टर बेंजामिना बरोबर आर्गां दिता आनी पादाग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक मागता. तर म्हजे भाव भयणो, असले अजापां घडोवन येता जेन्ना आमच्या काळजान भावार्थ आसता आनी भावार्थान आमी आमच्यो दुखी कोंती आमची पिडा बापाच्या हातान घालता. तर ह्याच भावार्थान उबी रावया आनी पादाग्नेलाक सांताचो मान मागुया. म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणचें. ओगुनीत काकुतीच्या देवा, सडपोट पडून तुज्या पांये सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोट पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. पिडेस्तांचेर मागणें अंगात जातलें. आमी जायतीं जाणां पिडेंत आसा, जावं कुडीची, मोनांची, जावं आत्म्याची, कसलीय ती जावं, देवाक पदवी आसा आमकां पेकोवणी दिवं. भावार्थान जेजू कालमी उलो मारुया.
मोगाळा जेजू तूं सगल्यांक बरें करीत आनी सगल्यांची पिडाशिडां काडीत गेलोय. तुज्या लागीं आमी खालतेपणी मागता ह्या तुज्या पिडेवंत तशेंच अडचणेक दुखी कोंतींत प्रश्न नासलेल्या भाव भयणींचेर तुज्या मोगाचो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोटाय ओतम्याचें थीरपण तांच्या दुखी कोंतींनी सोंसणीकाय दी. ह्या तुजे पेडेवंत कश्टवतल्या भाव भयणांक तुज्या उजव्या हातान उठोय आनी दैवीक बोळान थीर कर. तुज्या मोगाचें ओकोद लावन तांचे गाय पेकोय, तांची पिडा बरी कर. तांकां कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी तुजे उपकार मेळून ती तुजी वांकाणणी करूं. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. जी तोबाजीक मिसाक आयल्यान मातशी भायर रात. आमच्या भाव भयणीक मिसातूच भायर सरून दी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. पाद्रींक भायर सरूंक ही वाट मातशी दवरची.